स्मार्ट सिटीच्या हाडबडीच्या कामाक लागून लोकांचे लुकसाण जायत आसा। पणजे पोरण्या सचिवालया फाटल्यान रस्तो खणपाचें काम चल्लां आनी फोंड धापून दवरपा खातीर रस्त्या मदींच लाकडाचे खूट पुरयल्यात। गाडयांक ह्या खुटांचो अंदाज येना। आयज सकाळीं एक गाडी ह्या लाकडाच्या खुटाक आपटली आनी गाडयेचें लुकसाण जालें। कंत्राटदार आनी गाडयेच्या धनयाचे तोंडाक तोंड जालें। नियोजन नासतना हाडबडीत स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर गाडयेच्या धनयान तिडक उक्तायली। सायडीच्यान गाडी वयता तेंचे पळोवचें पडटा न्हू। हे कितें म्हणून एक कोण तेणें आतां लायला हाडून हे आतां लायला एक कोण आतां हाडून करता कितें ठोकला म्हणून स्मार्ट सिटी तुका मेळ्ळो कॉन्ट्रॅक्टर कोणता ना तो हांगासर एकटो कोण तरी आसा तो सांगता आपलें काम न्हू आपूण फक्त हांगासर पळोवंक आसा म्हणून सुपरवायजींग करता म्हणून इंजिनियर खंय तेंचो आनी कोण तो सांगता आपूण येना तूं हांगासर कोणा तुजे कडेन उलय म्हणटा। आतां आमी कोणाक वळखना त्यो पुलिशेक आपयल्ले तुवें हांवें कोणाक आपोवंक ना अजून कित्याक पळय तोच सारको उलोवंक रेडी ना। हांव बेश्टो कोणाक मदीं हाडूंक सोदिना ना डॅमेज जाला तेजी रिकवरी कशी करतलो सो आतां तेकाच फोन घेवन न्हू कित्याक तें आमी मुद्दम काय म्हाजीच गाडी हांव हाडून मारचो ना फाल्यां ना तेंचो कोण कन्सर्न पर्सन येता म्हटलो आतां कोण येवचो ना तेणें सांगलां आपूण येना म्हणून डायरेक्ट सांगलां तो हांगासर कोणा तेजेच कडेन उलय म्हटलो। आतां हांगा फोन कोणाक केल्लो तुमी तो कोण संदीप म्हणून कोण तो कोण सुपरवायझर इंजिनियर खंय कोण तेणी डायरेक्ट सांगला तेन्ना तुवें ताका कॉल केलो तो म्हणलो आपूण येना म्हणून सांगला डायरेक्ट मागीर कुछ नहीं कर सकता खंय हांगासर कोण आहा पळय तेणें घेतला खंय तो कॉन्ट्रॅक्ट तेकाच विचार ना जेन्ना हांगा रोडाचें काम चालू आहा इल्लोसो रस्तो तुमचो तेचेर रस्तो बंद केल्लो बरो न्हू म्हाका जाल्यार कितें दिसता हांवें आतां एक हें केलें आनी कोणाक तरी आनी कितें सांगूं नाका न्हू हय तेच हे काय आपल्याचेर घेवचें ना हे आमचेरूच घालतले। ऐसे रोड का क्या क्योंकि अभी भी गाड़ी जा रहा है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। रोड का क्या रोड को बंद नहीं कर सकते, बोला गया है कि रोड को चालू रखेगा उतना लेकिन साइड से आपने बैरिकेडिंग नहीं किया ना उसकी वजह से वो जगह नहीं ये जो टर्न है अभी एक मान लो ये जो टर्न है तो टर्न में गाड़ी टर्न से ही घूमेगा ना। तो जैसे कि आपका सामने आप बोर्ड है बोलते हैं वो थोड़ा दूर है लेकिन जैसे गाड़ी टर्न होता है तो उसके सामने तुरंत बम्बू दिख गया ना उसको तो बम्बू के सामने कुछ नहीं था। ऐसा ही एक्सीडेंट जहाँ पे पीपल्स के पास हुआ था कोई आदमी मर गया था उधर पता नहीं रेडियम टेप हमने मारा। बम्बू भी सब छोटा बम्बू तो है नहीं बड़ा बम्बू है नहीं आपने रेडियम भी नहीं लगाया ना रेडियम सब लगा हुआ नहीं मुझे एक बात बताओ वो जो वहाँ पे इतनी गाड़ी को जाने के लिए तकलीफ हो रही तो आप लोग वो रास्ता क्यों नहीं बंद क्यों ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे? रास्ता क्यों एक रास्ता तो वहाँ से है, वहाँ से लेकिन पूरा रास्ता तो किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी और गाड़ी वाले को भी नहीं होगी। सब ब्लॉक करने का वो हमको नहीं मिलता लेकिन कोई आदमी खड़ा रहना चाहिए ना फ्लैग के साथ भाई गाड़ी थोड़ा स्लो जाओ थोड़ा दूर से जाओ ऐसा बोलने के लिए कोई तो चाहिए। तो वहीं गया था वो पतरा बांधने के लिए सोचा कि आप कौन है? कॉन्ट्रैक्टर आपका नाम क्या है? पार्ट से। अच्छा तो अभी वो गाड़ी को डैमेज हुआ उसका अभी क्या करेंगे आप? देखते हैं बात करते हैं हम कंपनी